गोयच्यो सरकारी प्राथमीक शाळा सध्या विलीन केल्ल्यान कमी आणि भुरगीं नाशिल्ल्यान चड बंद पडपाक लागल्यात। फाटल्या 2 वर्सांत 4 शाळा दुसऱ्या शाळांनी मर्ज केल्ल्यान बंद जाल्यो। 35 शाळा भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो। फाटल्या 30 वर्सांत 322 शाळा बंद पडल्यात, तातूंतल्यो 120 फाटल्या 5 वर्सांत। 596 प्राथमीक आणि माध्यमिक सरकारी शाळा मेंटेनन्साक सरकार नजर घालतलो म्हण रावल्यात। खासा रिपोर्ट। Department will not make cost. Secondly, I can assure the House that if there is no other alternative school within 1 kilometer range, even one student, we will keep the school open. But at the same time, we have to also realize that even one teacher will cost us anywhere up to 45,000 rupees per month minimum is required, but no school will be closed if there is no other school within 1 kilometer. Government schools सगळे आम्ही improve करता. I will tell you, last 3 years, the number of students in government school have steadily stabilized and is showing a sign of small increase, a very reasonable small increase. Even in the vernacular language, last 3 years, the number of students are growing. त्यामुळे आमका गव्हर्नमेंट स्कूलाय आसूंक जाय, पण क्वालिटी ताजी इम्प्रूव जावंक जाय, हाजेर आमी काम। शिक्षण मंत्री उलयता कितें आणि हो सरकार प्रत्यक्षान करता कितें पळयात। सरकारी प्राथमीक शाळा बंद जावपाचो आंकडो वाडटा। दर वर्सा सादारण 20 ते 30 शाळा सहज बंद पडटा। थोड्यो शाळा भुरग्यांक दुसऱ्या शाळेत ट्रान्सफर करून विलीन करून बंद केल्यात। मात सध्या एकत्रीकरणान कमी आणि भुरगीं नाशिल्ल्यान शाळा चड बंद पडटात। फाटल्या 5 वर्सांत 120 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो। 2012-13 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 7, भुरगे नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 4 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 3 शाळा। 2013-14 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 39, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 21 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 18 शाळा। 2014-15 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 35, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 11 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 24 शाळा। 2015-16 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 19, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 17 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 2 शाळा। 2016-17 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 20, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 18 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 2 शाळा। 596 प्राथमीक आणि माध्यमिक सरकारी शाळांचे दुरुस्तीचे काम फुडें जावपाचें आसा, मात भुरगीं कमी जावन शाळा मात बंद पडत चल्ल्यो। गोंयभर सध्या 780 प्राथमीक शाळा चालू आसात। 1988 सावन आतां मेरेन 322 शाळा बंद पडल्यो। फाटल्या 5 वर्सांत 120 शाळा बंद पडल्यो। 5 वर्सांत 318 प्राथमीक, माध्यमिक शाळा सारक्यो केल्यो। 318 शाळांचे दुरुस्तीचेर सरकारान 53 कोटी मोडले। 596 प्राथमीक, माध्यमिक शाळा रावल्यात दुरुस्तीक। सरकारी शाळांतल्या भुरग्यांचो आणि शाळांचो आंकडो घडाघड पडटा। आता सरकार ठरावीक इंग्लीश शाळांक ग्रांट्सूय दिता। ह्या इंग्लीश शाळांक ग्रांट्स लागू जायत सावन फाटल्या 7 वर्सांत परिस्थिती चडूच इबाडल्या। ह्या शाळा बंद पडपाचें प्रमाण पळयल्यार कळटा। आणि शिक्षण मंत्री एका भुरग्याच्या शाळेच्यो काणयो सांगतात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार। दाबोळे गव्हर्नमेंट मिडल स्कूल हातूंतलेंच एक। स्कुलाची अक्षरशः दुर्दशा जाल्या। स्कुलाच्या स्लॅबाचे कपचे कोसळटात, कांय कडेन वयर छपरार नळेच नात। शाळेच्या वाठारांतलीं झाडां वाडून ती शाळेर पावल्यात। झाडां शाळेर पडपाचो भंय। भुरगे आनी थंयचे सर आनी टिचरी जीव मुठीत धरून यो वच करतात। दाबोळे मिडल स्कुलाची दशा। हें दाबोळेचें सरकारी मिडल स्कूल। हें स्कूल नांवां, ताचो सद्याक जाला गुदाम। स्कुलाची बिल्डिंग इतली गलगलाक आयल्या, केन्ना कोसळत नेम ना। भुरगीं गणिताचे पाडे वाचपाचे सोडून सध्या शाळेच्या दशेचो पाडो वाचतात। शिक्षणा परस तांकां बिल्डिंग आनी जिवाचो चड हुस्को।
लोग को लिए डर लगता है, लेकिन वो कवेली है ना नीचे गिर जाएगा और हम लोग को तकलीफ वो गंदगी से बाद में पानी नीचे गिरता है, पत्ता बित्ता सब नीचे आता है। और लेकिन हम लोग ऐसा गंदगी में नहीं रहना चाहते, हम लोग को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, स्लैब गिलैब सीधा नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से करना चाहिए। कबूतर आते हैं वो टॉयलेट बिलेट करते हैं, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं दिखता है। हमारे स्कूल का ना छत ऐसा पूरे फूटे से है और पानी नीचे गिरता है और वो झाड़ के पूरा कचरा के इधर ये गिरता है और हम लोग इधर थोड़ा सा पैर लगा ऐसा फिसल जाते हैं। बहुत गंदगी रहती, मच्छर आते हैं पानी से पैदा होके और काटते हैं मच्छर, क्लास में आते हैं। बेंच में टीचर सिखाता ना और ऊपर से पानी लीकेज होता और बुक्स पे गिरता, नीचे सीढ़ी का पास से नीचे असेंबली को जाता ना, पैर स्लिप होता, आधा लोग पूरा गिरता और गंदगी होती, मच्छर है ना आके हमको काटता और बीमार पड़ते। और टॉयलेट तो बहुत गंदगी है, चौकअप हो गया और हमको पेशाब करने को होता नहीं उधर, बहुत आस आता, गंदगी बहुत है और बच्चे पूरा बीमार पड़ते हैं। शाळेच्या सरांनूय ते कशे थंय रिस्क घेऊन शिकयतात ते सांगले। सगळ्या उचेल्या अधिकाऱ्यांच्या कानार गजाली घालून जाल्यो, इन्स्पेक्शनाय खंय जाली, मात परिस्थितीत बदल ना। कितें आसा टीचर पडपाचें मातशें वाटावलें तें आनी कितें आसा आमी टिचरांनी वचून मागीर तें सगळें साफ सफाई बी केली आनी डिपार्टमेंटाक वचून आमी HMाक सांगलें, HM आनी डिपार्टमेंटाक पण कळयलां आनी ते लोक येयना म्हणून सांगपाक लागले आमकां। आनी आमी टिचर कितें करतले, आमी फक्त HM वचून सांगूं शकता न्हू, बाकी आनी काय करूं शकना, कित्याक आमी सरकारी कर्मचारी, ताका लागून गव्हर्मेंटच्या आगेंस्ट आमी उलोवंक शकना। फक्त हांगा कितें घडलां तें आमी सांगूं शकता। आनी ते वयर पळय नळे आसा न्हू, ते वाऱ्यान ते झाडाची फांदी येयली ती, ते फांदीन सरकोन ते नळे बी वयर सगळे हे जाले, ते मार लागूंक ना, अशें लागता आशिल्लो न्हू पडल्यार। ADEI म्हणटा शाळेच्या रिपेराची फायल खंय GSIDCक धाडल्या, PWD खंय तांच्या मागण्यांनी लक्षूच घालिना। We have to see that it is repaired urgently, so that students don't suffer. Like if anything collapses and all, it will be a problem for us only here. So those measures we are taking. Our office is going to do it like on a war footing, like through the GIDC. Through the GIDC only, because Mamladar is not interfering in this. Neither the PWD, no. Yeah. We will send letter to PWD. They are saying it is not our duty. Is it not duty of PWD to also help? No. Why GIDC only? Even PWD Vasco can help, no. True. They are not just washing their hands from this thing. They are saying give letter to managing director GIDC. So like that. So that's how our letters are going now to the GIDC. And still another school, another one more school in Kurpavado, I am going to visit now shortly. Shortly means very shortly, and see what she's saying, and accordingly inform the GIDC through a letter again. And I'll see that I follow it up. शाळेची परिस्थिती पळयल्यार आज पडटा काय फाल्यां पडटा। सरकारी अधिकारी म्हणटात रिपेराक फायल धाडल्या, तो मेरेन ही शाळा, थंयची भुरगीं आनी स्टाफ राम भरोसा। स्टुडंटा खातीर देशांत परत घेऊया एक ब्रेक।